दीस मंगळार, डिसेंबराची 16 तारीख 2025. पहिले वाचप झेफानिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 3 ओळ 1 ते 2 आणि 9 ते 13 पर्यंत. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, विद्रोही, कळंकीत आनी निष्ठुर शहराचे काटा. उल्याक ताणें कान दिवंक ना, दाखोवन दिल्ली सूख वळखून घेवंक ना, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूंक ना, आपल्या देवाशी ते लागीं सरूंक ना. तेन्ना सगळ्यांनी सर्वेस्पराचें नांव उलो मारचे खातीर आनी एका मनान ताची सेवा करचे खातीर हांव सगळ्या परजांचें वोंट नितळ करतलो. इथिओपियाच्या न्हंया पलतडींतावन म्हजे भक्त म्हाका दानां हाडटले. तो दीस येतलो तेन्ना तुवें म्हजे परजेन म्हजे विरोध केल्ल्या वायटा करण्याची लज तुका आनीक भोगूंक पडची ना, कित्याक तुजे मदल्या गर्विश्ट बडायखोरांक हांव काडून उडयतलो आनी तूं म्हज्या पवित्र पर्वतार गर्वान भरची नाय, कित्याक हांव तुजे मदें एक ल्हानवीक आनी खालती परजा दवरतलो. आनी इस्रायेलांत उरलेल्यांत ती सर्वेस्पराच्या नांवांती आसरो घेतली. वायट ती करची नात, फटी मारची नात, कपटी जीब तांच्या तोंडांत आसची ना. कोणायची भिरांत नासता ती सोरो वागवतली आनी विशेव घेतली. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन 34 2 ते 3 6 ते 7 17 ते 18 19 आणि 23. श्लोक. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वाखण स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. श्लोक. कश्टातल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाड करता. संवसारांत तांचो उगडास नांच करता. नितीवंताचे बोबेक सर्वेस्पर कान दिता आनी तांकां सर्व कश्टांतली अनवरांतली निवारता. श्लोक. कश्टातल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. खंती दुखीन भरवसतल्यांक सुमी लागींच आसा. भरवसो खणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. नितीवंतांक मेळटात ते कश्ट दग्ध जायते आसात, पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस्परूच ताका वाटायता. श्लोक. कश्टातल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. येसुम्या, घाळाय करिनाका, तुजे परजेची पदकां भोगोस. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 21 ओळ 28 ते 32 पर्यंत. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मालगड्यांक म्हळें, आतां तुमकां हें कशें दिसता सांगा. एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तो आपल्या पयल्या पुताक सरशी येवन म्हणालो, पुता, तूं आज वचून दाका मळ्यांत काम कर. ना, हांव वचना, ताणें जाप दिली. उपरांत ताणें आपणें मन बदलिलें आनी तो गेलो. मागीर बापाय धाकट्या पुता सरशी येवन तशेंच म्हणा लागलो. जायत बाबा, वेता, म्हणून ताणें जाप दिली. पूण तो गेलो ना. ह्या 2 पुतां पैकी कोणें तर बापायची खुशी केली? ताणें जाप दिली, पयल्यान. जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, सुंकागार आनी कलवंतां तुमचे प्रास पयलीं सर्गीच्या राज्यांत रिकतात. कित्याक तुमकां जिविताची सारकी वाट दाखोवन दिवन म्हणून जो हांव आयिल्लो, पूण तुमी ताका सत मानलो ना.
सुंकागारांनी आनी कलवंतांनी ताका सतमानलो. हें तुमी पळयलां जाल्यारय मन बदलून तुमी ताका सतमानलो ना. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमचे जिणेची खरी परीक्षा जावची आमची उतरां आनी करण्यो एकामेकाक ताळ पडटात की ना म्हणल्याचेर. आयची सुवार्ता दोगां पुतांचो दृश्टांत आमचे मुखार दवरता. दुसरो पुतू आपल्या उतरांनी बापायक खाल जाता पूण करण्यांनी तिरस्कार करता. पूण पयलो आपल्या उतरांनी कठीण जाप दिता तरी करण्यांनी बापायक खाल जाता. हिस्स परिगत आमचे जिणेंत ती आसा. जेजूचो पाटलावदार करचो फकत उतरांनी मात न्ही. सोम्या सोम्या म्हणून बापाची खुशी करिना तसल्या पाटलावदारांत तावन कांयच फायदो ना. पोकळ उतरांनी न्ही. देवाचें उतर जियेल्ल्यान आमी ताची खुशी करता. आमी फकत उतरांनी जेजूचे पाटलावदार वा करण्यांनी म्हणलें तनकीकन पळोवया.